काँग्रेसीन एक आकांताचो प्रश्न उपस्थित केला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हयात आसा काय ना, आसा जाल्यार ताची भलायकी सुधारता ताचो व्हिडिओ काढून दाखयात, ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे भलायकेची खबर कळपा खातीर कोर्टांतल्यान आदेश हाडचो पडटलो, अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिल्या। 14 ऑक्टोबराक दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांतल्यान पर्रीकाराक स्ट्रेचराचेर घालून गोंयांत हाडिल्ल्याक आतां 12 दीस जावन गेले। ताची भलायकी सुधारता अशें एके वळीचें पत्रक केन्ना केन्ना मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान येता, पूण ताका मेळपाक दियात ही काँग्रेसीची मागणी अजून मान्य जाल्ली ना। आनी त्या बोवाळांत एके वटेन ताची भलायकी आनी दुसरे वटेन मंत्री आनी भाजपा फुडाऱ्यांची आरती परती वक्तव्यां हांचेर काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून कांय प्रश्न विचारल्यात। भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान उद्गारलेले जे शब्द आसात की श्री मनोहर पर्रीकर कामाचे रुजू जातले, हे रुजू जातले म्हणजे आता लिव्हेर आशिल्ले की तांणी आपले पद काही काळा खातीर अभ्यासान दवरिल्ले, हो प्रश्न निर्माण जाता। माननीय मंत्री विजय बाब हांणी मायनिंगचेर उलयला, मायनिंग विशयी प्रभू कडेन तो चर्चा करतलो, म्हणजे मुख्यमंत्र्यान मायनिंग डिपार्टमेंट सोडले हय। विजय बाब म्हणटा एक मंत्री नुस्तें जे आयात आसा तेचे हांव बॅन करतलो, आनी दुसरो एफडीएचो मंत्री म्हणटा बॅन जावचो ना। कोणाचें आयकपाचें आमी? अरे ह्या राज्याच्या हेल्थ मिनिस्टराचे डॉक्टर आज तेचेर अटेंडन्सान आसा आनी जनतेक कांयच कल्पना ना की तेची प्रकृती बरी आसा वायट आसा, शारिरीक स्थिती मानसीक स्थिती विशयी फक्त कुटुंबाक अधिकार आसा उलोवपाचो, म्हणजे कुटुंब सरकार त्या कुटुंबाक अधिकार दिला की गोंयचो मुख्यमंत्री उलयतलो उलयचो ना, बरो आसा वायट आसा, हो ताका अधिकार दिला। प्रश्न पडलेलो आसा की हे सरकार चलयता कोण? OSD चलयतात, तेंचे ऑफिसर्स इल्लीगल ऑर्डर्स काढून ते चलयतात, पूर्व पश्चिमेक आशिल्ली तोंडां मंत्र्यांची ते चलयतात, कोणाचो पायपोस कोणान आसा हेच कळपा चान्स ना। मुख्यमंत्र्याचे भलायकी विशीं अधिकृत सरकारी बुलेटिन येना, ताका लागून वावड्यो पातळप्यांक आयतोच चान्स मेळ्ळा। ते सद्दां मुख्यमंत्री व्हेंटिलेटराचेर आसा, भलायकी हुस्क्याची जाल्या अश्यो वावड्यो पातळीत आसतात। ते फाटभुंयेचेर पर्रीकर बरो आसा आनी तो चलता भोंवता काम करता हाचो व्हिडिओ काडून दाखोवचो, अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। आज टेक्नॉलॉजी इतली वधारलेली आसा, फुडें गेल्ली आसा, एक ताचो आजच्या दिसाचो एक व्हिडिओ काडून तरी लोकांक दाखयात। आमी म्हणना तुमी मेळपाक दियात म्हणून, कारण एकंदरीत एम्सांसून जेन्ना स्ट्रेचराचेर ताका भायर काडिल्लो तेन्ना तेची शारिरीक स्थिती कितें आशिल्ली हे जरी दिसलें तरी तदनंतरची शारिरीक आनी मानसीक स्थिती कितें आसा हेची जाणीव कोणाकूच ना। कोण डॉक्टरय सांगना, कोण बुलेटीन काडिना। कोंकणीतली एक म्हण आसा ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुमी ठरयात। अशी म्हण आसा की बाप दाखयना जाल्यार श्राद्ध कर। आज ती वेळ आयल्या, मुख्यमंत्री दाखयात नाजाल्यार श्राद्ध करात। खरोखर मनोहर पर्रीकर हयात आसात असो एक प्रश्न निर्माण जाला। लेट्स कॉल द डॉक्टर्स फ्रॉम द युनायटेड स्टेट्स अँड द ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड लेट देम टेल अस दॅट ही इज लिव्हिंग, ही इज हेल अँड हार्टी, ही इज वॉकिंग टॉकिंग अँड डुईंग एव्हरीथिंग ऑन हिज ओन। वी शुड नो। न पेक्षा जर तितकीच जर परिस्थिती जर निर्माण जर झाली जाल्यार कोर्टान वचून आमी कोर्टा कडेन मागतले आमकां तेजी हयातीची विशयी आमकां कल्पना दिया म्हणून। कोर्ट कॅन पुट अ कमिशनर, ऑल पार्टी कमिशनर ओनली टू सी इफ दिस पर्सन इज वॉकिंग टॉकिंग अँड स्पीकिंग टू पीपल। तशें जर पळोवंक गेले तर म्हाका दिसता ते गणित करतात। लोकसभा आनी जर विधानसभा बरखास्त जाली जाल्यार तेचे एकत्रीत हे करपाचें गणित चालू आसतलें तांचें। हांव नकळो, म्हाका खबर ना तेजी। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।